किंवा 1000 स्क्वेअर मीटर आयडेंटिफाय तो रिलिजियस झोन जर करशीत जाल्यार म्हाका दिसता तांकां थंय बेनिफीट जातलो. म्हणजे आख्खो गांववाले म्हणटले कितें खरेंच डिपार्टमेंटान कितें तरी बरें केलें आमच्या खातीर. स्पीकर सर सगळ्यांत लास्ट एकूच सांगता हांव परत आनी एकदां तुमच्या नोटिसान आयज वायनॉट जाला ते आयज जावंक जायना गोंयांत. ताका लागून हांव एकूच चाणक्याच्या सदांच म्हाका एक वर्डिंग्स याद येतात. तो कितें सांगता पयसच्यान जेन्ना भंय तुका पयस दिसता पळय तुज्या कडेन येता तेन्ना तो भंय थंयच मारून उडय. तो फुडें येवंक दिवं नाका. तो फुडें येता तुका खावन उडयतलो भंय. सो आयज ह्यो भंय आमकां पयसच्यान दिसता आयज खंय तरी हो थंयच उडोवपाची गरज आहा. कळोंक ना ते कोणाची भंय आहा तुका? ना हे तुजे वायनॉट जाला पळय ते म्हणटा. म्हाका सरळ सांग वायनॉट जाला ते म्हणटा. तुका सांगता तूं मातसो लागीं यो हांव बसता तुका घेवन तुजें कितें करूंक जाय तें सारकें करुया. हांव प्रत्येक आमदार प्रत्येक मंत्र्याच्या काळजा कडेन आहा आनी तुजे कडेन आसतलो काळजा. तुवें जे पॉयंट्स रेज केल्या म्हाका घेवन बस हांव ते डिपार्टमेंटाक घेवन हांव करता तुका उत्तर दितना हांव कमिटमेंट दिता. स्पीकर सर लास्ट कन्क्लूड करता. आयज जेन्ना झोनींग प्लॅन जाल्ले तेन्ना खुबसो इशू जालो पूण तुवेंनूच लास्ट मुमेंटार तुवें एग्री केलें बाबा पेडण्याचे सेंटिमेंट्स दुखोवपाचे न्हू म्हणून. आनी तेन्ना आजून म्हाका एक म्हाजी याद येता म्हणजे कित्याक आयज ते सकाळी फातोडीर म्हाजे कडेन घडलां म्हणून सांगता हांव. इम्पॉर्टंट जालें सोंपलें रोखडें. सो कितें घडलें तें सांगता. तेच्या पयलीं झोनींग प्लॅन जालें तेन्ना हांव पेडण्या गेलो देवी भगवती कडेन आनी दिम्यांनी पडलो. आनी जेन्ना दिम्यांनी पडला देवी भगवती कितें तें न्याय दी कितें तें कर तेन्ना इमिजिएटली 2 दिसांनी हांव म्हाजें सोंपयता तेन्ना इमिजिएटली 2 दिसान आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान डायरेक्टली डिक्लेअर केलें येस म्हणून पेडणेकारांक लागीं ही देवी भगवतीची हें. आयज कितें घडलें तें सांगता. आयज हांव सकाळी 5 उठला आयज न्हिदोंक ना. तुमकां फकाणां दिसतलीं सगळ्यांक जें हांव सांगता तें म्हाका जें घडटा तें हांव सांगता. हांव फटींग उलयना. देवी सकाळी 5 म्हाका स्वप्नान देवी भगवती येयली आयज उलयतलो मरे तूं काय म्हणून. लोकांनी सांगूंक ना आजून पर्यंत हांव न्हिदोंक ना आनी हांव एक सांगता देवी भगवतीक तितकोच मंत्री मानता आमचो आनी हांवूय मानता. ताका लागून रिक्वेस्ट करता तुका ना देवी भगवती तेजे स्वप्नान आयली. देवी भगवती म्हाज्या स्वप्नान आयली. म्हाका आपल्या पांया कडेन व्हेलें. हांव गेलो 5 तूं उठला हांव 5 थंय पावला. हांवें सगळें केलें. आमी दोगूय 5 उठ्ठा पूण तूं मातसो लागीं यो. म्हणजे हांव लागीं यो. देवी भगवतीन म्हाका दिसता आमकां दोगांकूय लागीं हाडटा. तुका जर 5 जर स्वप्नान येता म्हाज्या येता जर खंय तरी कनेक्शन जुळटा आनी म्हाका दिसता पेडण्याचो ह्यो इशू आहा ह्यो डेफिनेटली सॉल्व जातलो हे आशा तुजे कडेन बाळगता. थँक्यू वेरी मच. निलेश काब्रा. Speaker sir, I would like to stand to discuss and support the demands in the House at 54, 55, Speaker sir, 58 one second. I एकूच point raise करपाक चला. You continue. हेजे फॉरेस्टाचेर प्रायवेट फॉरेस्ट पड्या कोणाकी घर पासून प्रायवेट केला कामली. I'll just give the details to the honorable minister. Speaker sir, आज म्युनिसिपालिटीचे उलयता तेन्ना एक म्हाका दिसता खूब जाणांक आमचे मतदारसंघात म्युनिसिपालिटी लागता आनी ते म्युनिसिपालिटी वर्कर जे आसा पयलीं सुवातेर तांकां रेग्युलरायज करूं ना. म्हाका दिसता विश्वजीत बाबा मिनिस्टर जावचे पयलीं 3-4 फावटी दुसरे आमदारांनी मिनिस्टरांनी डेटा व्हरत रावल्या पूण आज पासून तांकां रेग्युलरायजेशन करपाचो जो भाग आसा कित्याक रेग्युलरायजेशन जो करपाचो भाग आसा हो म्युनिसिपालिटीचो भाग आसा. तशेंच जे वर्कर जे आसा टेक्निकल स्टाफ आहा अकाउंटंट आसा हे सगळी कमी आहा. आमचे बारीक म्युनिसिपालिटी 2 इंजिनियर आसपाक जाता 1 इंजिनियर कितलींच वर्सां दुसरो इंजिनियर येवंकूच ना. अकाउंटंट जो आसा ताका 3-3 चार्ज आसा. म्हणजे हे म्हाजे एक रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल मिनिस्टर जशें तेणें हेल्थान जाग्यार घातला तें म्युनिसिपालिटीनी जाग्यार घालचें आनी ते स्टाफ दिवचे. आज ग्रांट इन एडान गार्बेज कलेक्शन हो भाग जो आसा हो तेणी टेंडर करून दिलो. आतां सिस्टम चेंज जाला स्पीकर सर की पयशे जे आसा बील रेज करून फायनान्सान वचपाक जाय. ग्रांट इन एड म्हणल्यार ते म्युनिसिपालिटीन येवपाक जाय UC दिवपाक जाय. आतां कॉन्ट्रॅक्टर आतां ताजी बिलां 4 म्हयने जाले उरल्या स्पीकर सर. तो काम करपाक बंद करता. कोण जबाबदारी घेतली हेजी? म्हाका दिसता सिस्टम जो बदल लागता हो सिस्टम फॉर पीपल फ्रेंडली आसपाक जाय. आज पयलीं ग्रांट इन एड जेन्ना दिता बील रेज करतली तितले पयशे फायनान्स डिपार्टमेंट काडून ग्रांट दिताले. UC दिना जाल्यार ते पयशे व्हरपाक वता स्पीकर सर. अशें कशें कॉन्ट्रॅक्टरच्या बिलां कितली आमकां खबर आहा कितले पयशे वता ते कॉन्ट्रॅक्टर कसो करतलो स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता हे खंय तरी हे शिस्तान घालपाक जाय. फायनान्स मिनिस्ट्री जेन्ना डिमांड आसा तेय सांगतलो पूण हो लक्षान हाडूंक सोदता की हे सारकें न्ही. ग्रांट इन एड तुजे ऑक्ट्रॉय बंद केला बाकीचे सगळे गोष्टी बंद केल्या. आज तांकां ग्रांट इन एड जो आसा हो डायरेक्ट दिवपाक जाय. UC घेवपाक जाय. हो कंटिन्युअस प्रोसेस उरपाक जाय.
त्यांनी बिलां त्यांची टेंडरां करप मागीर एलवान जाता तो कितलो व्हडलो प्रोसेस जाता स्पिकर सर. म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष घालून हे जाग्यार घालपाक जाय. दुसरी गोष्ट जी आसा आज आमच्या मतदारसंघात ओल्ड बिल्डिंगां आसा ती बिल्डिंगां आतां जर मोडपाक जाय आनी करपाक जाय तो आतां न्यू FIR भितर ते आसा 100. हांव पयर फाटल्या असेंब्लीन उलयल्लो हांवें रिक्वेस्ट केल्लो मिनिस्टराक की रेजोल्युशनूय घेतला म्युन्सिपलिटीन आनी तेणी फुडें धाडला. तो 100 FIR आतां खंय पयलीं जेन्ना म्युन्सिपलिटी आसली 200 FIR आहली, मागीर मदीं 150 गेली आनी पयर 2021 100 गेले. हांव समजना उलटें गेलें. आमच्या मतदारसंघात बस स्टँड आसा, सी पोर्ट आसा, आमचें रेल्वे स्टेशन आसा, आनी कितें जाय स्पिकर सर ते FIR वाडपाक? जे वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी हे सगळ्यो गोश्टी ना. म्हाका खबर ना कित्याक अशें जाता स्पिकर सर. हांव परतून डिमांड करता मिनिस्टरा कडेन की ते लक्ष घालून जो करपाक जाय, जो म्युन्सिपलिटी एरिया भितर आसा हे लक्ष घालपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर, आज आमी म्हणटा तेन्ना कॅमेराज हे म्युन्सिपलिटीन घालपाक जाय. एक स्कीम तेणें करची जे कॅमेरा घालपाक म्हणजे वेगळे वेगळे म्युन्सिपलिटी आनी मेंटेनन्स फॉर ओवर 5 years ही स्कीम काडून आमकां दिवची अशी रिक्वेस्ट करता. आज तेणें कन्सल्टंट अपॉयंट केला की वेगळे वेगळे म्युन्सिपलिटीन जे नॉन पेईंग रेवेन्यू करता ते म्हाका दिसता सांखळे केला आनी खंय केला, बिचोली केला, वालपय केला, पण आमच्या मतदारसंघात आमचे म्युन्सिपलिटी करूं ना. तेय करून ते कन्सल्टंट दिवचे. आज आमी पळयता तेन्ना जे आमचे ओल्ड जे जागे आशिल्ले हे जागे फुडें व्हरपाक म्हणजे म्युन्सिपलिटीचे प्रोजेक्ट जे हांवें रिक्वेस्ट केल्ले एक म्हाका दिसता कितलेच फावटी मंत्र्याक सांगला. हांव थँक्यू म्हणटा की एक प्रोजेक्ट तेणें आमचो 90/10 बिल्डिंगाचो फुडें वयला आनी ताका कंटिन्युअस फ्लो ऑफ मनी दिता. पूण दुसरे 2 प्रोजेक्ट म्युन्सिपलिटीचे वॉर्ड जो पंटेमल वॉर्डान भितर दिल्लो आसा हो तेणें अजुनूय टेंडर करूं ना. म्हाका लक्षान आसा की म्युन्सिपलिटीचे मंत्र्याचे लक्षान हाडपाक जाय. आनी एक प्रोजेक्ट जो फुटबॉल ग्रावंड करपाचो आशिल्लो म्युन्सिपलिटीचो तोय मातसो बेगीन घेवचो. आज वुमन एंड चायल्डाचे उलयता तेन्ना खुबशे उलयला, चड उलयना, पूण म्हाका मंत्र्यान लिस्ट दिलें A, B, C आनी D एनेक्चर आनी तितू भितर तेणें पळय म्हणल्यार कित्याक जे स्किमी फुडें वचना त्यो. स्पिकर सर, हांव मंत्र्याक सांगूंक सोदतां की म्हज्या ऑफिसांतल्यान जे वयता तो सिस्टम कंप्लीट आसता आनी हे जे म्हाका खबर ना हे कित्याक तेणी असले दिला ते. हांव अजुनूय धावेन सांगूंक शकता दॅट ऑल द एप्लिकेशन गिवन फ्रॉम माय ऑफिस टू द सिस्टम हॅव गॉट ऑल डॉक्युमेंट्स. आतां हितू भितर आतां एग्जाम्पल आय विल गिव यू वन स्मॉल एग्जाम्पल. तेणें म्हाका मंत्र्यान दिले केसीस दिल्यो आनी जे बरयला बँक डिटेल्स नॉट अवेलेबल. आतां बँक डिटेल्स नॉट अवेलेबल म्हाजे भितर स्टेपल्डान भितर आमी 5 स्टेपलर मारता स्पिकर सर फॉर्माक सो दॅट एवरीथींग इज फिटेड इन. एक सुटपाचें जायनाच. आतां हे बँक डिटेल्स नॉट अवेलेबल म्हणल्यार सीड करून आधार कार्ड दिवपाक जाय. हे न्यू कितें हाडपाक जाय? फायनान्स डिपार्टमेंट कित्याक सांगता स्कीम जेन्ना दिता तेजे अकाउंट्सान जेन्ना हें दितात इट इज टू बी डन. हे सिडींग बिडींग कितें स्पिकर सर? बाकीचे डिपार्टमेंटचे स्किमींग आसा, एग्रीकल्चराचो आसा, सोशल वेलफेराचो आसा, सगळे डिपार्टमेंट सीडींग बिडींग काय आयकुना. एवरी टायम दीस पीपल अरे सर स्पिकर सर एक जर बँक अकाउंट ओपन केलो ते बँकांत पयशे वचपाक जाय. ते डिपार्टमेंटाचें काम अकाउंट्स बी तांकां सांगता आधार कार्ड सीड कर. भुरग्यांची पेरंट जी आसा तेंचे फॉर वॉट एवर रिजन्स ते दुसरे अकाउंट ओपन करता फॉर देयर चिल्ड्रन ओ वॉट एवर इट इज फॉर वॉट एवर. तो अकाउंटान जेन्ना आधार कार्ड घालता ते आधार कार्ड ते अकाउंटान सीड जाता. परतून ते हांगा हाडपाचें हीच नाचपाचें स्पिकर सर. म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान हेचेर लक्ष घालपाचें. हांव सांगूंक सोदतां की जे तेणें म्हाका दिला एका सगळ्याक आमी सारके डॉक्युमेंट दिला. नाल्यार मिटींग हाडोवची हांव तुका सगळी म्हजी झेरॉक्स कॉपी फॉर्मां आसा म्हज्या ऑफिसान हांव ताका हाडून दिता. सो ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता खंय तरी मिनिस्टरान जेन्ना दिली तेन्ना हे सगळे म्हजे गृह आधार दिवं जावं लाडली लक्ष्मी दिवं बाकीचे स्कीम दिला. जे रिमार्क मारल्या हे व्हेरी रॉंग रिमार्क मारल्या स्पिकर सर. एप्लिकेशन मॅरेज नॉट सर्टिफिकेट नॉट इन्क्लूड हे सगळे गोश्टी म्हाका दिसता आमच्या ऑफिसान हाडचे ना स्पिकर सर. पूण बेगिना बेगीन करच्यो अशें रिक्वेस्ट करता. कित्याक लोकांक वी आर अ वेलफेअर स्टेट. And when we say we are a welfare state, we are a welfare government. And when welfare government, we are due to bound. When you're having a small income group to give them the schemes given by the BJP government, there are flagship schemes only made by the BJP government. Now people are saying that this thing, seeding, bidding, sagle goes common lokan karnas because sir, if that has to be done, they have appointed Anganwadi workers. Let them go to their house and get it seeded. Let them go. Suddenly पैसे बंद करता. कोण फायनान्स डिपार्टमेंट कितें सांगता म्हण सकलर काडला. हांव डिटेल घेतलो. फायनान्स डिपार्टमेंट सकल फायनान्स डिपार्टमेंट एज पर फायनान्स डिपार्टमेंट सकलर आधार लिंक्ड बँक डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू अवेल बेनिफिट ऑफ स्कीम. स्पिकर सर आज बँकान जर आधार कार्ड दिना आनी लिंक करना जाल्यार खंयची बँक म्हाका हांव अकाउंट ओपन करता स्पिकर सर.
सो म्हाका दिसता हे खंय तरी लक्ष ऑनरेबल मिनिस्टरान घालूंक पडटलें आनी सारकें करूंक पडटलें, लोकांक त्रास जाता स्पीकर सर आमी गोवोरमेंटाचो जागो ना, म्हाज्या मतदारसंघात 17 टोटल 23 अंगणवाडी आसा, 9 अंगणवाडी ज्यो आसा जागो नासलो, आमी लोकां कडेन जागे NOC ई रिकवर NOC घेवन दिले, आज 2 वर्सां जाली स्पीकर सर, परतून ताका NOC मागता, कित्याक तांकां सेंट्रल गोवोरमेंटाची स्किमी आहा, 60-40 आसा, खूब स्किमी आहा आनी तेजे बजेटान आसा, पूण खंय तरी वुमन एंड चायल्ड ती NOC दिना, PWD एस्टिमेट करपाक दिना तांकां NOC स्पीकर सर. मातशें ऑनरेबल मिनिस्टरान पळयचें अशें रिक्वेस्ट करता. फॉरेस्टाचें उलयता तेन्ना आज प्रायवेट फॉरेस्ट हो म्हाज्या मतदारसंघान खुबसो वेगळे वेगळे विशय, हांव परतून आमदार आसतना म्हणटालो, हांगा पयलीं एक आमदार मॅडम बसताली, तिका ऑक्युलर विजनान सगळें दिसलें, ऑक्युलर विजनान सगळें फॉरेस्ट करून उडय. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.